बुधवारा शिवोले हांगसर फ्रेंड्स सर्कल ऑफ शिवोली संघटनेन फुटबॉल सर्त आयोजित केल्ली। ह्या वेळार मुखेल सोयरे उदका स्रोत मंत्री विनोद पालयेकर, उपसभापती मायकल लोबो, गृहनिर्माण मंत्री जयेश साळगांवकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा खातीर शिवोलेच्यान सुशील शुक्ला। आयोजकांनी एक बरो टुर्नामेंट घडोवन दाखयलो म्हणून कौतुकाक पात्र आसात। अशा तरेचे खेळ परत परत जावचे अशी इच्छा आसा। आमचे कडल्यान सहकार्य आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। खेळान जय आनी पराजय हो ठरलेलो आसता। पराजय जाल्ल्या पंगडान नाउमेद जावचे न्ही। हाच्या फुडें बरो खेळ करून पराजयाचे रूपांतर विजयान करचे अशी हांव तेंचे कडेन विनंती करता। जिखिल्ल्या पंगडाचे हांव अभिनंदन करता, दोनूय पंगडाचे अभिनंदन करता। बरो खेळ तुम्ही दाखयलो म्हणून आमी तुमचे सदांच उपकारी आसा। अशे सदांच खेळ पळोवंक मेळचे आनी एक बऱ्या तरेचो हांगा टुर्नामेंट जालो आनी आमकां बरो खेळ पळोवंक मेळ्ळो म्हणून हांव आयोजकांचे परत एकदां उपकार मानून म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल व भोवमान दिल्या बद्दल देव बरें करूं।